सगळी उभी राहूया. Franciscan Fathers, ह्या सगळे इंटेन्सवांक मिसां भेटयतात. जेजू सायबीण आनी जुजे हांच्या मानांक आनी बरे भलायके पासत मीस भेटयता सालोजिना फर्नांडीस. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची खासगी इंटेन्सवां देवाच्या मुखार आमी दवरली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोबती आसूं. मोगच्या भयणी भावांनो, आमी क्रिस्तियानांचो जेजूचो जल्माचो परबेचो तयार करता. जेजू आमचो सोडवणदार. आमकां जायते भाशेन देव सोडवणुची येवजण आमचे थंय फारीक करता, मांडून हाडटा. पूण आमी आमचें जिवीत आमकां सोबता तसलें आमी जियोंक सोदता. देवाचे येवजणे खाला आमी जियोंक ही गिणयान आनी जाणवय आमकां मेळोंक, तशेंच खालतेपणी आमची पातकां आमी मानून घेवया. सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगुणयान उच्चारून सांगता, मनां चिंतून आनी तोंडांत विसरून, वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत दान सांवकार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुज्या खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना करता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या कणवडल्या बापा, तुज्या पुताक आमी धावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमच्या वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवयन आमी आमची मनां उजवाडय. हे परीन तो आमकां दिवंक येता त्या सुटकेचे वाटेन आमकां वांठेली आमकां कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचा नांवान जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. पयले वाचप इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कोडे उलयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरीचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचे फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सोरेस्पराच्या हातांतली दुपेत खास तिणेन भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यांत सोरेस्पराक एक वाट तयार करात. अरणांतल्या देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळी पालकी भरून येवंक दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगळीं उंच खडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना
सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली, कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचेर तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांतीन विणें बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सोरेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगळे तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळी चिन्नी ताचे फुडें वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. ताणें आपले खाणे मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाच्या उतराक जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सोरेस्परा, आनी दोळेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया: तुजी काकलूत आमकां दाखय सोरेस्परा, आनी दोळेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सोरेस्परा, आनी दोळेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेन घेतात. विश्वासीपण भुमींतल्यान उपजतलें, आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सोरेस्परा, आनी दोळेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकार. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब: तुजी काकलूत आमकां दाखय सोरेस्परा, आनी दोळेन आमची सोडवण कर. दुसरें वाचप. भाग्यवान पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. मोगाच्या भयणी भावांनो, ही एक वस्त तुमी केदीच विसरूंक फावो ना की सोरेस्परा मुखार एक दीस 1000 जाणां सारको आनी 1000 वर्सां एक दिसा भशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सोरेस्पोर आपणे भासायला तें पळोवंक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटण ताका नाका. सगळ्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सोरेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गणगणून नाच जातले. सृश्टीचे धाडून उजो कोंडून वेतलो. प्रिथ्वीच्यो आनी तांतून आसलेल्या सोकटाचो भस्म जातलो. त्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातले आनी सृश्टीचे धातू लासून करतले. तो देवाचो दीस बेगीन पावन म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळे ह्या भाशेन सोंपतले म्हणटच तुमचे जिवीत पातकावीन आनी भोगतीपणाक जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रिथ्वीची वाट पळोवंताव, कित्याक अशी देवान आमकां भासायला. थंय प्रमाणीकपण वसतलो. देखून प्रितीच्या भावा भयणींनो, त्या म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकां तितलेय उमेदीन, निश्कळपणान आनी गुन्यांवान विणें जिवंक रावात. देवाचें उतर हे उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोरेस्पराचो मार्ग तयार करतात, ताच्यो वाट्यो नीट करात, आनी आख्खे मनशाकूय देवाचें तारण पळयतले. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे हे जोल्म सुरू जाता अशें आयजायास प्रवादीच्या पुस्तकावर बरयलेलें आसा. पळयात, तुज्या फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आदलोल्यांचो ताळो सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताची वाट नीट करात. तर पातकांचे बोगसाणे मेळचे खातीर जिवीत बदलोवचें स्नान परगटूंक आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिश्टीक पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुजलेमचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्दान नदयेंत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जेजू क्रिस्ताचें हें शुभ वर्तमान. ताणें तुका मोगच्या भयणी भावांनो, खेरेक भाशेन क्रिस्तियेण्याच्या म्हणजे आदवेंताच्या काळार आमकां इजायास प्रवादी ताचे प्रवाद्यो आमकां आयकूंक मेवतात. चड करून इजायास प्रवादी जेजू जल्मोवच्या फुडें म्हणजे एक 800 म्हणजे 800 800 ओके 80 म्हणजे 80 ओके 800 वर्सां फुडें म्हणजे चड उणें 1000 वर्सां फुडें जेजू जल्मलो केन्ना? जेजू जल्मोवन कितले वर्सां जालीं? जेजू जल्मोवन कळटान कितलीं वर्सां जालीं जेजू जल्मोवन? हाव मेनी इयर्स जेजूस इज बॉर्न? केन्ना गो? 60 इयर्स? 2000 इयर्स. हय. तर इजायास प्रवादी केन्ना जल्मलोलो? 3000 चड उणें 3000 वर्सां फुडें इजायास प्रवादी जल्मता. आनी अशें आसता आयजाया म्हणजे इजायास याहू केन्ना 3000 वर्सां आदीं याहू म्हणजे याहू म्हणजे तो म्हणटा आपल्या प्रवादेन तुमकां एक सोडवणदार जल्मता. येशुवा म्हणजे यावे सोडवणदार म्हणजे देव तुमकां एक सोडवणदार धाडटलो. येहू म्हणजे सोडवणदार, जो कोण तुका साल्वार कोत्ता तो. येहू देवाचो सोडवणदार. अशें संवसारांत जायतो इन्वेन्शन्स म्हणजे सोदन कोत्ताना दे वर डुईंग लॉट ऑफ रिसर्च सोदून काडटात कितें संवसारांत नवे सोदून काडूंक जाय. तशें दे वर ट्रायंग टू कनेक्ट सगलो संवसार एकठांय करूंक म्हणजे कनेक्ट करूंक सोदतना वेन दे वर ट्रायंग टू कनेक्ट जुदेव लोक द ज्यूस सट करून तांकां द वेब इंटरनेट कितें इंटरनेट सोदून काडलेलो जावन आसा इज्रायल पोरजा. द ज्यूस फावंड आवट द इंटरनेट स्पेशली याहू. तुमी आयकलां yahoo.com आयकलां सगल्यांनी? याहू फावंड आवट yahoo.com इट्स द नेम ऑफ द इंटरनेट. ते सोदून काडटा तेन्ना आनी वेन इट रियली वर्कड जुदेव लोक काम कोत्ताले तेन्ना ताणें म्हळें यहू कितें यहू एंड दॅट बिकेम याहू. याहू म्हणजे देवान आमकां एकठायलें. गॉड पूट टुगेदर. दिस इज अ रिसंट. याहू द जुदास लोकांनी जुदेव लोकांनी हे याहू आतां सद्याक 10-20 वर्सां फाटीं ते आतां अमेरिकाक विकले. द इंटरनेट फूल कंपनी दे सोल्ड फॉर याहू इज सोल्ड फॉर अमेरिकन्स. पूण सोदून काडला तें जुदेव लोकांनी. तो सोदून काडटा तो द सायंटिस्ट वेन इट रियली कनेक्टेड ही सेड यहू म्हणजे आमकां देवान सगल्यांक एकठायलें. इट्स अ वर्ल्ड वेब. एंड तशें कशें आमकां सट करून कितें आमी भिरांत आमकां
येता जाल्यार आमी ओ गॉड देवा म्हणटा आमी ओ माय अशें म्हणटात. दुखता जाल्यार ओ माय अशें म्हणटात. तशें देवाचें एक नांव काडप तशें जुदेव लोकां मदीं आतां पर्यंत यहू म्हणजे देवान आमकां साल्वार केलें अशें आहा. पूण जेजूक ते पातेनात. दे डोंट बिलीव इन जिजस. म्हणजे मोगाच्या भयणी भाव न्हू इसायास प्रवादी तशें सांगूंक सोदता तुमकां एक सोडवणदार येतलो आनी तो सोडवणदार कशें आमकां ते आज पर्यंत जुदेव लोक वाट पळयतात ताची ताची फुडार म्हणजे आमकां एक सोडवणदार येतलो वाट पळयतात. तशेंच आमी आमच्या संवसारांत आमच्या जिवितांत एक सोडवणदाराक पळयता पळोवंक जाय. एक सोडवणदाराक आमकां पळोवंक जाय. एक सोडवणदार आमच्या जिवितांत जाय. आमी आतां जेजू आमचो सोडवणदार पूण ताच्या दर एक वर्साक आमी तयारी करूंक जाय. कशें वी से द एडवेंट इज अ प्रिपरेशन टू रिसीव द लॉर्ड. दर एक वर्साक आमी आमची तयारी करूंक जाय. ताका म्हणटात आमी अद्वेंट इज एडवेंट. कशें आमचो वॉट इज द रूट कॉज कितें तें आमी करूंक जाय. वॉट वी शूड डू ओत्मीक तयारी कशें तेंच म्हणटा आमची ओत्मीक तयारी आमी करूंक जाय. कित्याक 3000 वर्सां आदीं येसायास प्रवादी आपल्या प्रवाद्यान ताणें म्हळें कितें तुमकां एक सोडवणदार हांव फावो कोत्तां आनी तो सोडवणदार दर एक मनशाच्या तोंडार आसा. आनी जुदेव लोकां मदीं याहू तें इन्वेन्शन कोत्तात तेन्ना ताणें यहू म्हणजे आमकां देवान साल्वार केलें अशें म्हणटात ते. इट्स अ सेम. तशें सगल्यांनी आसा. पूण आतां आमी ह्या क्रिस्मसाची तयारी कोत्ता आनी आज आमकां शुभवर्तमानांत आयकूंक मेवता आमी ओत्मीक तयारी करूंक जाय. कितें करूंक जाय. ओत्मीक तयारी म्हणजे कितें तुमच्या उडासा कितें घेता खंयच्या भाशेन आमी ती ओत्मीक तयारी करूंक जाय. जगपाल म्हाकाच पळयताय पूण तुका सवाल विचारता सांग ओत्मीक तयारी हांवें कशें करूंक जाय. अद्वेंत दर एक वर्साक तुवें जायतीं क्रिस्मसां पयल्यान जावंक पुरो जायती तयारी केल्याक जावंक पुरो पूण आतां म्हज्या तकलेंत कितें तरी आहा तें सांग कशें आमी ओत्मीक तयारी करूंक जाय. कशें करूंक जाय सांग आयक. जेरुसलेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जोर्डान नोदेंत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. म्हणजे आमी कितें तरी करूंक जाय. पातकां आमी कशें सांगतात ना आतां ह्या दिसांनी आमी पातकां खंय म्हणटात कशें सांगतात सांगनात. कुमसार करूंक जाय. आमी कुमसार जावंक जाय. कुमसार कित्याक आमकां इसायास प्रवादी 3000 वर्सां आदीं आमकां अशें म्हणटा जो तुमचो सोडवणदार येवचे पयलें फुडें एक तुमकां एक ताचो तयारी कोत्ता तो ताका धाडटलो आनी ताची उतरां कितें जावन आसात ताचेशी वेता आनी आपली पातकां सांगून जोर्दान नदींत ताच्या हातांतलीं तें स्नान घेतल्यात. आतां सरमांव तितलोच न्हय आमी आमच्या ही तयारी कोत्ताना आमचो कुमसाराचो दीस थारोवंक जाय. खंयच्या दिसाक कुमसाराचो दीस करूंक जाय. वेन शॅल वी कीप द कन्फेशन्स. बेश्टे शर्मा म्हणटा म्हणजे न्हय. वी शूड बी प्रॅक्टिकल. कुमसाराचो दीस खंयचो जाय तुमकां. हे फ्रायडे ह्या शुक्राराक कुमसाराचो दीस आसतलो. कोणाक नाका कुमसार नाका कुमसाराक जाय कुमसाराक जाय हय. सो हे फ्रायडे ह्या फ्रायडे येवच्या दिसांनी तुमकां कुमसार आसतली आनी जे कितें तुमी आयकलां हांगासर तुमी सगल्यांनी येवंक जाय. दुसऱ्यांक मॅसेज घालतले आमी कित्याक हें आमची सरमांव न्हय हें आमचें तोंड भास न्हय पूण आमकां देवान ही जाणवय घातलेली आसा 3000 वर्सां आदीं. तुमकां सोडवणदाराचे अनुभव जाय तर तुमकां आमकां एक फॉर्मुला दिलेलो आसा. एक फॉर्मुला आमी पाळूंक जाय आनी तो फॉर्मुला जातलो कुमसार. इसायास प्रवादी आमकां सांगून दवरता जेजू तुमच्या सोडवणदाराक येवच्या धाडचे पयलेंच एक तुमकां तयार करपाक एक मनीस जातलो. तो जावन आसा सांजुआव आनी तो म्हणटा आमकां कुमसाराची गरज आसा. आमची ओत्मीक तयारी जावन पयलें पावल काडटना आमची कुमसारां आनी आमची कुमसाराची तयारी आमी करूंक जाय. क्रिस्मस म्हणटा वय पूण पयलें आमी ओत्मीक तयारी करूं.
त्या देखून ह्या शुक्रारा फ्रायडे आमकां ह्या कपेलांत कुमसार आसतली. सॅटर्डे सोनवाराच्या दिसा खारवाड्यान दवरता आनी संडे नेक्स्ट संडे इवनींग वील बी इन बांदोरा. पावलां स्टेप बाय स्टेप वी हॅव टू आमची ओतमीक तयारी आमी करूं. तशेंच आमकां फेस्त आमचें सोडून दवर आमकां सोदांचें जालेलें आहा. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावनू जायते भाशेन आमकां आमची ओतमीक आडकोळ उपजतात. हे दुयेंस आमी अणभवता. एक वर्स म्हणटले 2 म्हयन्यांनी आमकां वॅक्सीन मेवता. आतां वॅक्सीन आयला, आतां वॅक्सीन घेवंक लोक भियेतात. आनी कितें ताचे परिणाम आसता देव जाणा. ते देखून देवूच आमचो सोडवणदार. देवानूच आमकां सेवा करूंक जाय. देवानूच आमकां ती जाणवय आनी गिन्यान दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आमच्या भावार्थाचो इतिहास लांब आसतलो. तशेंच आमच्या ह्या इतिहासांत भावार्थाच्या इतिहासांत जायते प्रवाद्यांनी आमकां सोत सांगिल्लें आसा. पूण हें सोत आमच्या जिवितांत आमी आटापोवंक आमी सगळीं उबे रावून सोत म्हणटा म्हणुया. सोत म्हणटा देवाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक. पवित्र आत्म्यावरून गोरबे सांबावलो, आवकार मायेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका खुबसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सोगाड सोडलो, स्वर्ग पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, काथोलीक, पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणी, कुडीचें जेवणपण करून बसात. Blessed are you, Lord God of all creation, to be good this way, be blessed with you. For the Yes, Lord. मोगाच्या भयणी भावनी तुमचें आनी म्हजें बलिदान स्वर्गपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकान न्हय, आमच्यांनी ते सगळ्याच्या दोयाळा बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ही भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावं आमची सर्व गरजांनी काकलोतीन आमकां आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारली. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवाक सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समोर आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पूण आमी पगडटा थीर मोरोशान ताचें महिमेवंत केण्याक पत्रकता देखून आतां देवदूत आनी भक्ता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता तूं स्वर्ग आनी संवसार बदलात वैभवांत उंच स्वर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंकचे आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोरलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पिवची तेच पुरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरोचे रोगात पथकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हेय म्हज्या उडासाक तुमी करात Bawarta so good pagatuya. Sumero tejo jibon jana jejo namya edalo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट चवथेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तरलेली तुजे पोतचबीची उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप आमच्या गोळे बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो जावं आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कोरमेळ देवाचे मागीर संगती भाग्यवंत जुजे तिचे पती भाग्यवंत आन्ना तिची आवय भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोरो काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सुस्नाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जावं जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचेच नागरी Te a Gesù sangata, te a Gesù toi, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा आमच्या सुरुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी देख घेवन म्हूण आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजो राज आमकां येवं तुजी खुशी सकट जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आमकां तारेन करून दिवं नाका वायटांतली आमकां सुरस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सगळींचे सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन उतरकता तर आमकां तुज्या उदक काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटोय समेन जेजू तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचोर न्हय पूण तुज्या पोत शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं
आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटा ते आमचे कर्ता लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सन ऑफ द लिविंग गॉड who by the will of the Father and work of the Holy Spirit created to give life to the world. Fill me by this your most holy body and blood and never let me be departed from you. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगलीं सुभागी. With the body and blood of our Lord Jesus Christ, bring us to life everlasting, and all those who participate in this mystery of Lord Jesus, may their sins be forgiven. Con lạc là một miếng gì từ gì sự con देवा आमच्या कोण व्हडले बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तूं आमकां दादोशी करताय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखताल्ल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकय. ह्या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूसास नांवान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन एकवटान आनी भोगसाणेन तुमकां धाडटा. दया करून बसात. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्ली 460 रुपया, 460 रुपीज. फुडल्या आयताराक सोनोराक मिसाची तयारी करूंक रोजाई ब्रगांजा, मिलाग्रेस ब्रगांजा आनी विक्टोरिया ब्रगांजा आनी करूंक जाय. तशेंच येवच्या शुक्राराक फ्रायडे हांगासर टायमींग खंयचोच तुमकां बरो पडटा. फ्रायडे इवनींग तुमकां कुमसारां आसतलीं हांगासर. खंयचो 5 6 7 केन्ना जाय? 5 सावंक आनी काळोख जाय 9 धरून केन्ना जाय? 5 येवंक जातालें. 5 to 6 कन्फेशन्स. 5 to 6 मातशें आनी कोणी सोडा जाल्यार 6 आय वील कीप. पूण फॉर्मुलेट ए मेसेज फॉर द ग्रूप. 5 to 6 सो म्हणटाना 7 येतात. सो 5 to 6 इज द कन्फेशन्स. तशेंच there are some changes in the PPC meeting. Can you just sing? For the singing, 2 तेगां. Of course with the social distancing आमकां जाय तो सो आतां थंयसर 3 मायक धरून तेगांनी कांतार म्हणूंक जाता. इतर मातशें नेक्स्ट कमिटी मेंबर्स 3 मेंबर्स कॅन सिंग. आनी कितें बदलावण कितें? हय गोठो आमचो केन्नाच कंपाउंडाच्या भितर आसता. आमगे हय भायल्यान कोण करतात सेंट एन्स आनी भायल्यान जायतो लोक जमता तें ना. हांगा भितरल्यान आनी गेट लॉक आसतली पूण करूंक जाता भितरल्यान. हय आनी कोम्यावचोरीत मातशी बदलावण केला पूण आमकां न्हय इगोर्जें. आमकां अशेंच आसूं. आमचे लोक सुसेगाद आनी खालतेपणान भक्तीपणान वगेपणान सांबाळटा अशें आसूं. आनी कितें आहा? क्रिसमसाचें मीस हांगासर आसतलें 24th नायट म्हणजे 7:30. ओके. कित्याक आफ्टर 10:30
कर्फ्यू बा पडलो जाल्यार आनी परतून बदलूंक पडटा 7:30 से 8 8:30 वचून मागीर तुमचें केक कटींग कितें सेलिब्रेशन तुमकां करूंक जाता. एकांक दोनांक तें गांठ मार आनी तें आनी व्हडलें नाका, कित्याक सगळ्या संवसारान दुयेंस अणभवतात आनी वगेपण सांबाळटात आनी मागण्यांन हें करतात. क्रिसमस सेलिब्रेशन एज सच नाका, व्हडलें नाका, दबाजेन नाका. दबाजेन जातलें आनी करूंक जाय पूण ओतमीक. वय वय त्या मिटिंगान PPC मेंबरान सांगूंक सांगलां आमी एकामेकाक मागण्यांक धरूंक जाय. चड करून जायते वर्सां आमी आमचें क्रिसमस म्हणून आमी दबाजे केलेले आहा, पूण आतां ओतमीक मागणेन एकामेकाक, कित्याक थोड्यांक दुयेंस जातात, जायते लोक कश्टांत आसा. तशेंच मागणें करतना आमचें हॉलाचें काम रोखडेंच जावंक, हॉल म्हणजे रेसिडेंट्स कम एक स्मॉल हॉल टायप कॅटिझम दोतोन भास शिकोवंक आमकां जाय पडटा. तें सोडून हें घर कोशलाता, जायतें पोन्नें आहा ताका देवाचो मोजत आनी लोक आमकां जाय तो फुडें येवंक तें हॉल बांदूंक आमकां मोजत जाय. ताका हे कामांक तुमच्या मागण्यांत धरात. ओके. ओपन द डोर्स. पाट्या कोरितो Amen.